नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत. कोंकणीन एक म्हण आसा, कसलेंय काम सुरू करप सोंपें पूण तें टिकोवन दवरप सामकें कठीण. कन्सिस्टन्सी हो एक आमच्या आयुश्याचो सामको इम्पॉर्टंट भाग. आनी जेन्ना आमी गोंयच्या राजकारणांतली कन्सिस्टन्सी म्हणटात तेन्ना एक नांव पॉलिटिकल कन्सिस्टन्सी खातीर स्पेशली उत्तर गोंयच्यान जें आमच्या दोळ्या मुखार येता तें म्हणजे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, जे आज आमचे बरोबर गोंयचे राजकारणाचेर उलोवपाक हांगा आसात. सर, वेलकम टू द शो. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. सर, तुम्ही जेन्ना म्हणटात की आपूण 25 वर्सां जाल्ले राजकारणाक आसा, राजकारणाक पयलींच्यान आसात पूण 25 वर्सां जालीं आपूण MP आसा, रायट. नवें इलेक्शन आनी परत एक फावट तुमी उमेदवार, कशें दिसता? खरें म्हणजे हें जें कितें प्राप्त जालां तें उत्तर गोवा आनी संपूर्ण गोंयच्या जनतेमुळे जालां हांव अशें समजतां. आनी केंद्रीय नेतृत्वाचो विश्वास हो तातूंत खूब म्हत्वाचो आसा. हांव केन्नाय कोणी विचारता म्हाका, तूं 5दां निवडून कसो आयलो? हांव म्हणटा, निवडून हांव येवना, उत्तर गोव्याच्या जनतेन तांणी हे चमत्कार केला, तेणें म्हाका निवडून दिला. त्यामुळे हांव खंय ना. ते जे कितें दितात, तो आशिर्वाद दिला, तो आशिर्वाद ताची परतफेड थोडीशी वेगळ्या माध्यमांतून करपाचो प्रयत्न करता. आनी सगळ्यांदा सुद्दां काही सर्वे हे सगळें तुमी जाणात ह्या हातूंतल्यान कशें आसता तें. आनी खंयच न सांगता, न हें करता, सगळ्यांदा परत कितें तूं कर अशें म्हणून न सांगता ताणें जो म्हजेर परत विश्वास दवरलो. त्यामुळे खरोखरच नेतृत्वाक हांव सलाम करता. म्हणजे तुमची पार्टी आणि पार्टे परस चड मोठी जनता, गोंयची जनता, उत्तर गोंयची जनता, तुम्ही सगळें श्रेय हांकां दितात. बरोबर. 1999 तुम्ही पहिल्या फाटी खासदार म्हणून निवडून लोकसभेक गेले आणि आज 2024 ही तुमची वाटचाल जी आसा खऱ्यांनीच एक इन्स्पिरेशनल वाटचाल हे सगळेच म्हणटात. पूण तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? म्हणजे 1999 श्रीपाद भाऊ नायक आणि 2024 श्रीपाद भाऊ नायक, म्हाका दिसता लोकांनी हाजेर सांगचे परस हे तुमी तुमच्या स्वता बद्दल थोड्या लोकांक सांगिल्लें चड बरें. खरोखरूच हें म्हजें हांव भाग्य समजता. सतत हो मतदारसंघ तुमी जाणात, एकदां कोण खासदार निवडून आयलो, दुसऱ्यांदा केन्नाच लोकांनी निवडून दिवना. हांव विचार करता, हें सगळें म्हजेच बाबतीन लोकांचे कितें, लोकांचो आशिर्वाद म्हाकाच लोकांनी दिलो, कितें तरी हे हातून हें आहा तें हांव उलोवंक शकना, सांगूंक शकना, पण दिलो, निश्चितपणे दिलो. आनी जी इन्कम्बन्सी हे ते जे गोश्टी सांगतात पळय, ह्या सगळ्या पळयल्या नंतर ना, एकदां जर लोकांशी कनेक्ट जालो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी हे सुलभ जातात. फक्त लोकांचो विश्वास कमोवंक जायो, तांचे खातीर खऱ्या मनान झटोवंक जायो. पॉलिटिकल नाटकां, राजकीय नाटकां न्हय, तर सादेपणे खरे लोकां खातीर जर जालो जाल्यार लोक केन्नाच तुमकां अंतर दिनात. हें तातूंतल्यान दिसून आयलें. आनी हांवें संपूर्ण काँग्रेसची कारकीर्द पळयली. अटलजीची कारकिर्दी म्हाका मिनिस्टर म्हणून काम करपाची संदी मेळ्ळी. परत काँग्रेसचे 10 वर्सां सरकार आयलें. ताचे नंतर परत 2014 आनी 19 माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वा सकयल काम करपाची. पण जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें तातूंत म्हाका सामील करून घेतलो. आमकां ही पद्दत, आमची पद्दत न्ही, म्हाका तिकीट दी किंवा म्हाका हें दी अशें केन्नाच आमच्या हातूंत आसना. ते पळयतात आनी कोण योग्य हाका कितें दिवपाचें तें दितात, ही आमची पद्दत. आनी त्या नुसार खरोखरच हांव भाग्यवान समजता. जवळ जवळ 13 कितल्यो मिनिस्ट्री हांवें हँडल केलो. म्हणजे दिसतालें एकाक. सुरवातेक म्हाका एग्रीकल्चर मिनिस्टर दिली, तें काम केलें म्हणून म्हाका दुसरो मिनिस्टर ओडपाक लागलो. म्हणजे आपल्या कडेन म्हणून वाजपेयी सांगपाक लागलो त्या वेळाचेर. आनी पयल्या टायमाक जवळ जवळ हांवें इवन एग्रीकल्चर ते एग्रीकल्चर, पोर्ट एंड शिपींग, सिव्हील एविएशन, रोड ट्रान्सपोर्ट, नॅशनल हायवे आनी फायनान्स अशी 5 वर्सांक म्हाका 5 मिनिस्ट्री, 4 वर्सांक म्हाका 4.5 वर्सांक 5 मिनिस्ट्रींक काम करचें पडलें. आनी रेव्हेन्यू सारकी फायनान्स मिनिस्ट्री ही 1.5 वर्स म्हाका करपाची संदी दिली. आनी म्हणून म्हाका खूब हें दिसता की ह्या सगळ्याचो अनुभव जो मेळ्ळो ते हांगासून शिकून मेळचे नाशिल्लें. बरोबर. संपूर्ण आमच्या देशाचें जें कितें हें आसा ताजो जवळच्यान अनुभव घेवंक मेळ्ळो. प्रस्न कितें आसात, कशा पद्दतीन ताची सोडवणूक करप, सामान्यता म्हणजे देशाचो विकास आनी जी जनता ज्याच्या खातीर हें राजकारण आसा ती सुखी उरपा लागून ही जबाबदारी आमची आसा आनी आमी तें करूंक जाय. आनी आतां पर्यंत नंतर
विरोधान 10 वर्सां केली. त्यानंतर परत 2014 म्हाका इंडिपेंडंट चार्ज दिलो टुरिजमाचो. लगेच एक नवी मिनिस्ट्री केली, आयुष मिनिस्ट्री केली आनी ती म्हाकाच दिली. हय आनी ती तुमी आयकलां आसतलें, हांवें सांगपाची गरज ना. संपूर्ण जगांक ही मिनिस्ट्री फेमस. तुम्ही सामके भाग्यवान समजतात की खरेंच, ती खरेंच, मिनिस्ट्री केली आणि तो पयलो मान म्हाका तुमकां दिलो. मान मेळ्ळो. हय आज हो इतिहास कोणूच पुसू शकचे ना की पयलो आयुष मिनिस्टर हय आनी फॉरेना खातीर पयलो योगा मिनिस्टर ते एप्रिशिएट करता. बरोबर. आनी खरोखर हे परमेश्वराचे आनी लोकांचे म्हणजे जनतेन जे आमकां कितें दिलें, आशिर्वाद दिलो, हांव ताका लागून हे सगळ्यो गोश्टी समजता. आनी एक ब्रॉड अनुभव 25 वर्सां बरोबर. आनी सतत कंटिन्युअस हय हे सगळें करूंक मेळप. बरोबर. हे खरोखर म्हजें हांव भाग्य समजता की म्हज्या पुर्वजांनी किंवा म्हज्या हेणें कोण तरी पुण्य केल्लें आसलें ताचें पुण्य आमकां मेळटा काय. बरोबर. भाऊ तुम्ही उलयता आसतना एक म्हणलें की काही गजाली ज्यो आसात त्यो तुमी देशभराक वचून शिकपाक पावले, तुमी अणभवल्यो, त्यो गोंयाक रावन पॉसिबल नाशिल्ल्यो. हाजे खातीर एक तुमकां प्रश्न. अशें म्हणटात की गोंय हें सामकें ल्हान. आमी जर महाराष्ट्र पळयत, कर्नाटका पळयत, उत्तर प्रदेश पळयत, गोंयच्यान फक्त 2 सिटां आसात. तेन्ना तुमचो हो इतलो 25 वर्साचो एक्सपिरियन्स तुमकां हे गोंय आनी लोकसभेचें इलेक्शन हाजेर तुमकां कितें एक्सपिरियन्स दिता? गोंयान एक कितें जालें की आज जे आमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा आनी आमचे सारक्या सुद्दां इतल्या वर्सांचो जो अनुभव आसा अनुभव उपयोगा येयलो. फॉर एग्जाम्पल आमकां जो एअरपोर्ट आशिल्लो तो डिफेन्साचो एअरपोर्ट आशिल्लो. जाय तसो ट्युरिजम वाडोवपाक आमकां फ्लायट घेवंक मेळनाशिल्ली. चार्टर फ्लायट आमी अर्दी परत धाडटाले दाबोळी एअरपोर्ट. म्हणून हांव जेन्ना सिव्हील एविएशनाक गेलो आनी त्या वेळी सुदैवान आमचे मनोहर पर्रीकर हांगा मुख्यमंत्री जाले. त्या वेळाचेर हांवें 2 सायट आशिल्ली, एक केपें आनी एक मोपा. मोपा सायट हे करून मनोहर पर्रीकराच्या आदारान ताच्या सगळ्या प्रयत्नान आमी ही सायट फायनलायज केली. आनीक शेवटी एक इकाओचो रिपोर्ट जाय आशिल्लो आमकां. इकाओच्या रिपोर्टाक धाडली तित पर्यंत आमचे सरकार गेले. परत 10 वर्सां काँग्रेसचे सरकार आयलें 4 ते 14. म्हणजे हे तुम्ही पयलींचे सांगता 2003-04 वर्स हे 4 वर्सांचे सांगता. आनी नंतर जेन्ना 14 परत आमचे मोदीची सरकार आयलें तेन्ना हे काम आमी परत सुरवात केली. आनी सुरवात केल्या नंतर परत तेच मुख्यमंत्री आशिल्ले, ते सुरवात केल्या नंतर आज आमी जेन्ना एअरपोर्टाचेर म्हणटा, खास करून तुमी हो विशय हांगा मांडलो म्हणून हांव म्हणटा, आज आमी जर पळयत जाल्यार एक जी पळय विमानाची कंपनी आसा, म्हणजे आतां कालच एक बातमी आयल्या की आमची स्पायस जेट जी आसा ती थंय सर्विसीस बंद करता दाबोळे एअरपोर्टाचेर. आनी फक्त इंडिगो आनी एअर इंडिया ही दोनूच एअरलायन कंपनीज उरल्यात ज्यो आतां दाबोळे सर्विसीस चलयतल्यो. म्हणजे ओपोजिशन आसा ते बोवाळ मारतात. सरकार खंय तरी म्हणटा की ते आमची डिसिजन न्ही, तें तांचें डिसिजन एअरलायन्स कंपनीचें. आनी सगळ्यो मोपा डायवर्ट जाल्ले कारणान सावथ गोवाचेर हो एक व्हडलो मोठ्या प्रमाणान एक तांकां एक लोकांक हांगा डिफिकल्टी येता. हाजेर तुमचे कशे कितें विचार आसा? आनी आज जश्यो गेल्या तश्यो नवीन एअरलायन सुरू जातात. आनी जे सरकाराचे प्रयत्न, राज्य सरकाराचे प्रयत्न, आमचे प्रयत्न आसात. आज जे कितें एअर ट्रॅफिक सुद्दां ती खूब वाडिल्ली आसा. म्हणजे हिसपान नवे एअरलायन येतल्यो. आनी म्हणजे तुमी सरळपणान सांगतात की दाबोळे एअरपोर्ट तसो बंद पडचो ना. हे नक्कीच खरें. पहिली गोष्ट जाचो हाफ हे जें आसा ते डिफेन्साक तो अवेलेबल आसा. बरोबर. आनी त्या वेळार एडजस्टमेंट करून तांचो टायम कट करून आमी टायम घेतलेलो. म्हणून आज तांकां सफिशियंट टायम जो कितें आसा मेळटा. त्याच बरोबर नवीन एअरलायन कशी येतल्यो ते सरकाराचे प्रयत्न आसतात की दोन्ही एअरपोर्ट चालू उरचे, तांकां प्रॉफीट मेळचें, सावथ गोव्याच्या लोकांकय ट्युरिजमाच्या बाबतींत हें जावचें. अशें सगळें जें कितें आसा तें त्याच्या खातीर प्रयत्न आमचे आसतात. भाऊ, आता आमी जेन्ना उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय म्हणटात, खास करून तुमचें उत्तर गोंयाक आमी फाटलीं 25 वर्सां पळयतात, एकच नांव आनी एकच उमेदवार जो लोक निवडून हाडटात तो म्हणजे श्रीपाद भाऊ नायक. आनी परतय बी आतां 25 वर्सांनी तुमच्या नशिबाक बीजेपीन ही टिकेट दिल्या. आनी ओपोजिशन जर आमी जर पळयत, सदांच अशें म्हणटात की नॉर्थ गोवा हो एक बीजेपीचो सामको स्ट्रॉंग पॉयंट, सावथ गोवा हो वीक पॉयंट. हांव सावथ गोवाचेर मागीर येता. नॉर्थ गोवाचे आज जर आमी म्हणटात जाल्यार अजून आमकां पुराय पिक्चर क्लियर जाल्लें ना, कारण ओपोजिशन पार्टी थोड्यो कॅन्डिडेट घालपाचे आसात. पूण खास करून एक पार्टी, नवी पार्टी, रिजनल पार्टी जी आज तुमच्या विरोधाक थंय उबी आसा, आनी खास करून त्या पार्टीचो सुप्रिमो मनोज परब. आनी हांव उलयतां ती रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. तुमी आज रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक तुमचे विरोधक म्हणून कशें पळयतात? जरी ती पार्टी नवी जाली, तुमकां दिसता की ताजो कितें इफेक्ट तुमचेर पडटलो? ना, कारण आरजी पार्टी जी आसा कित्येक वर्सां जाली आपले प्रयत्न करीत आसता. आनी त्या हातूंतल्यान ताका एक मतदारसंघ केले विधानसभेचे इलेक्शन बाय फ्लूक
वो सांतांद्रे मतदारसंघ मेळ्ळो तांच्या प्रयत्नांक थोडेशे हे मेळ्ळे पण तो आमकां थ्रेट दिसना कारण शेवटी भारतीय जनता पार्टी जी इतले वर्सां आमी काम करून जी संघटना बिल्डअप केला जे कितें काम केल्लें आसा लोकांच्या नदरेक आसा आनी म्हणूनच तर उत्तर गोंयची जनता इलेक्शन जाल्या नंतर तांकां एकच कॅन्डिडेट दिसता तो म्हणजे श्रीपाद नायक हे आमी गेले पावस पाटी पळयलां आणि हेचेर हांव म्हणू शकता की ह्याय वेळी ज्या पद्दतीन लोकांचो उत्सूक प्रतिसाद जो मेळटा तातूंतल्यान परत एकदां जास्तीत जास्त मार्जिनान परत एकदां भारतीय जनता पार्टीक उत्तर गोंयची जनता निवडून दितली त्याच बरोबर ज्या पद्दतीन मोदी सरकारान संपूर्ण देशांक जे कितें काम केल्लें आसा देशाच्यो ज्यो समस्या कितलेक वर्सांच्यो आसतल्यो मागीर तर काश्मीराचे 370 आसतले शेवटी आमी एका देशाचे नागरीक आसात 370 आसतले श्री राम मंदिर हे सगळ्यांचे आस्थेचो विशय हांगा धर्म लागना त्याच बरोबर ट्रिपल तलाक सारक्यो गोश्टी आसतल्यो CAA आसतलो पण ज्यो देशाक भेडसावणाऱ्यो ज्यो समस्या ज्यो आसात भेडसावणाऱ्यो समस्या कोण सुट्टलो जाल्यार मोदी सुट्टलो एक लोकांक आत्मविश्वास आज तो निर्माण जाल्लो आसा आनी तोय एक मुद्दो धरून गोंयांतले दोनूय सीट ह्या वेळेर परत गोंयची जनता आमकां दितली हातूंत कारण हो सीट तशें सोंपें आनी कठीणय ना 1999 आमचे कडेन कांय नाशिल्लें भारतीय जनता पार्टीक परंतु त्या वेळेचेर 1999 सावथ गोव्याचो सीट आमकां दिलो 2014 परत एकदा दिलो आनी आज तर आमचे खबर आहा की खुबशे आमदार आज काँग्रेस पार्टीचे आमचे कडेन येयल्ले आसात त्याच बरोबर MGP पार्टी आमच्या कॉलिशनाक आसा भाऊ हाजेरच हांव एक तुमकां एक कंटिन्युअस प्रश्न विचारतलो तो म्हणल्यार कित्याक दिसता तुमकां आमदार काँग्रेस सोडून किंवा दुसरो खंयचोय पक्ष सोडून किंवा फोडून बीजेपीक येवपाचें कारण कितें एक म्हणजे अर्दे पावर हंगरी काय तांकां मोदी सरकाराचें काम आवडटा म्हणून ते भितर सरतात ना तेच हेच विशय घेवन ते येयल्यात आसात आनी कितें आमकां राजकारणाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी केन्ना केन्ना जेन्ना आतां दिगंबर सरगंबर आमचे कडेन आशिल्लो तो परत येता ताचें स्वागतच करूंक जाय ताचे बरोबर जे कोण आयले तांचें स्वागत करूंक जाय आनी भारतीय जनता पक्षा कडेन एक कॅपेसिटी आहा आमी सांगता ज्या पद्दतीन जो शेवटी ह्या देशाचो नागरीक जो आसा त्या पद्दतीन घेतात आनी आमकां जाय तसो ताका आमी घडयतात त्या हातूंतल्यान तो समाजाक राजकारणांत एक बरी गोश्टी समाजाक दितलो ही आमकां गॅरंटी आसा आनी म्हणून आमकां विश्वास आसा की हे सगळे जे कोण येयल्यात ते निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षा फायदेशीर ठरतात भाऊ आज जेन्ना आमी पक्ष फोडून जेन्ना लोक भारतीय जनता पार्टीक वतात किंवा येता म्हणटात तेन्ना एक गजाल जाता ती म्हणजे मिडियाचेर आनी सगळ्या न्यूजपेपरांचेर म्हण बातम्यांनी म्हण बोवाळ जाता लोक सगळे बाजारांनी बोवाळ करतात की ह्या आमदारांक हें अशें कित्याक करपाक जाय आशिल्लें तुमकां कितें दिसता लोकसभा इलेक्शनाक ही एक बीजेपी खातीर एडवांटेज काय डिसएडवांटेज कारण जे कोण पळय मंत्री आमदार जे आसात ते काँग्रेसींतलेच आज बीजेपी कडेन आसात आनी तांचो एक इंडिव्हिज्युअल वोट शेअर आसा पूण तुमकां दिसता की हो बीजेपी खातीर एक फायदो आसतलो हय पॉझिटिव्हली फायदो आसतलो जो आमी ह्या संदर्भात थोडीशी चर्चा केल्लीच आसा कारण हे सुद्दां आपापल्या मतदारसंघाचे आमदार निवडून येतात कदाचित पक्षाचो लेबल आसा तरी आसतना तांकां दिसलें हांगा गेले नंतर हांव कितें तरी तांचे खातीर बरें करूं शकतलो विकास जी काही हें आसा तो विकास चालू लोक दुसरी बाजू आसा जर रावलो जाल्यार परत धरूनय खंय तरी सत्ता येवपाची चिन्ह दोळ्या समोर दिसना तर तो विचार करता म्हज्या मतदारा खातीर जर विकासा खातीर हांवें जर हें बदललें जाल्यार ओके अशें हें करून तशेंच ते आज आमचे कडेन येयल्ले आसात आमी तांचें स्वागत केल्लें पूण गोंय हें सामकें धाकलेलें राज्य आनी लॉंग टर्म जर आमी जर पळयत जाल्यार तुमकां दिसना की लोकसभेचें आमी कुशीन दवरया विधानसभेक हें बीजेपीक खंय तरी माल पडपाक शकता म्हणून ना हे कितें खंय तरी अमीश किंवा हे अशा पद्दतीन ते येयल्ले ना आनी ते स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएंट्सा कडेन चर्चा करून तांचे विचार घेवनूच ते येयले अशें म्हणजे आपल्या कार्यकर्त्यां कडल्यान सगळें मार्गदर्शन कितें कन्सल्टिंग कितें आसा तें करून ते आयिल्ले आसात आनी निश्चितपणे आमी सुद्दां आयले नंतर तांचो केन्नाच खंय तरी तांचे जे काही भावना ते केन्ना तांचे कडेन हें करची ना जाका लागून ते येयल्यात ते दिवपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीचे सरकार करता म्हणजे तांचे काय अशी अपेक्षा आसनात म्हणटा तुमी येता आसतना या ना 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 ओके ही बरी गजाल आतां आनीक एक फुडलो प्रश्न म्हणजे आज खुबशे जाण ओपोजिशन जे विरोधक आसात खास करून काँग्रेस आम आदमी पार्टी म्हणजे एंटायर इंडिया ब्लॉक हे म्हणटात की रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी आसा आमी ह्या मुद्द्याचेर उलयले आसात पूण रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही बीजेपीची बी टीम आनी ती बीजेपीन प्लांट केल्ली आसा
BJP हाजो फायदो घेता आणि असेंब्ली इलेक्शन 2022 बी रिव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीरच खंय तरी काँग्रेस शेणली हे एक विरोधकाचें म्हणणें आसा. तुमी ह्या स्टेटमेंटाक कशें पळयतात? ना असो खरें खरें मनापासून तुमकां सांगता की हो आजीचो जो कोण प्रमुख आसा हय अशें जर आशिल्लें जाल्यार केन्ना तरी म्हजो ताचो संपर्क देवा म्हणजे खरें सांगता कितें ताका हांव केन्नाच पर्सनली मेळूना. आणि तो खरी जर जाल टिका म्हणजे बेबुनियाद टिका जर करता तो आजीचो मनीस परब करता. ताका म्हणजे अर्थ काय तुमचेरय आसा? तुम्ही टिका करता म्हणटात. हय 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 आणि म्हणून पार्टी कडेन अशें हांकां आमचें कितें आसा तें सरळ आसता. हय पक्षाचें जें कितें आसा तें भितरलें पॉलिटिक्स केल्लें जाल्यार कदाचित आमी आनी बेगीन सत्तरीर आशिल्ले. हय. पण हे शेवटी जनतेच्या भल्या खातीर आसा काय हय. ह्याचो विचार आमी पयलीं करतात. आनी बरोबर. असली ज्यो नाडी जिंगे म्हणटात कोंकणीन त्यो भारतीय जनता पक्ष केन्नाच हें करना. आनी म्हणून त्याचो ह्या पक्षाचे आमचो कांय संबंद ना. काही पक्ष जे आसात आपल्या स्वार्था खातीर अशे तरेचे एकामेकाचेर आरोप करता. कोण आपाक आमची खंय तरी BJPची टीम म्हणून काँग्रेस आनी खंय दिल्लीक वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी वेगळी तांची समीकरणां आनी हें आसतात तांची विधानां आसतात. ताका कांय अर्थ ना. ताका काय करता. आनी जर आसा जाल्यार आमकां आसा म्हणून सांगपाक कितें हरकत कोणाचें आसा. हय. शेवटी राजकारण पूण अशें कांय ना हें हांव स्पश्टपणे सांगूं शकता. बरोबर. बरी गजाल भाऊ. दुसरी गजाल म्हणजे आज जेन्ना आमी पळयतात लोकांनी स्टेटमेंट्स आयकतात आनी खास करून आमी जेन्ना RG सुप्रिमोचो जो इंटरव्यू घेतिल्लो ते आशिल्ले आमचे तांचे उत्तर गोंयचे आनी दक्षिण गोंयचे दोनूय खासदार जे कॅन्डिडेट जे आसात ते आमच्या इंटरव्यूवाक आशिल्ले. थंय मनोज परबान स्ट्रेट अवे तुमचेर एक आरोप लायलो की श्रीपाद भाऊ फक्त इतली वर्सां जाली जिखता कांयच काम करना आनी लास्ट 10 वर्सां म्हणजे 2 टर्म हे श्रीपाद भाऊ फक्त मोदी फॅक्टरा खातीर जिखला आनी कांयच ना ह्या फाटी आपूण ताका हरयतलो. ही एक तांची चॅलेंज ऑपॉर्च्युनिटी तें म्हाका कांय खबर ना. पूण तुमचें रिएक्शन कितें? कारण तुमी 2014 पयलीं नॉर्थ गोंयच्या जनतेन तुमकां जिखोवन दिल्ले आसात. आनी दुसरें म्हणजे तुमी म्हणटात की यू आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट दॅट वन्स अगेन दे आर सेंडिंग यू टू द लोकसभा. आनी ताजे खातीर तुमचें रिएक्शन कशें कितें? हांव सदांच म्हणटा की राजकारणाची एक वेगळी पातळी आसता. त्या पातळी सकयल घसरप राजकारणाक घसरूं जायना ते ताकाच माल पडटा. दुसरें म्हणजे हांव परत एक स्टेटमेंटा मागीर म्हणलां की दिल्ले मनशाक जागे करप सोंपें पण न्हिदेचें सोंग घेवपी मनशाक जागे करपी कठीण. हे लोक खंय तरी भारतीय जनता पक्षाचेर किंवा म्हजेर पर्सनल टिका करून तांकां दिसता की हांव हें बरोबर न्हय. कारण हें उघड आसा न्ही उघड आसा. बरोबर. म्हजी जी कामां आसात म्हजी जी आसा तें तूं जाणा की काँग्रेसी सरकार केंद्राकय आशिल्लें 2004 2009 बरोबर. 2009 आशिल्लें. हय. लक्ष आयलें 10 वर्सां ताणें 2004 तांचें सरकार आयिल्लें. 2014 प्रधानमंत्री आशिल्लो. ह्या 2 टर्माक दोनीय टर्माक लोकांनी म्हाका काँग्रेसचे केंद्राकय सरकार राज्याकय सरकार हय. आनी ह्या उत्तर गोंयच्या जनतेन म्हजेर विश्वास दवरलो. हॅट्रीक कशीच करून दिवंक जावची ना. हे हातूंतल्यान काँग्रेस आवडटा तरी पण कमी मार्जीन आसतलें तेन्ना हांव येयलो. म्हणजे मोदी नासतना सुद्दां हय. म्हणजे हॅट्रीक हांवें सादली. हॅट्रीक लोकांनी म्हाका सादोवपाची संदी दिली. म्हणजे ह्या एका काही तथ्य ना. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही जे पळय जिखून लोकसभेक वतात तातूंत भितर मोदी फॅक्टर जरी देशभराक लागू आसा तरी उत्तर गोंयाक तो ना. आपल्याचें नांव आनी आपल्याची कामां हाजे खातीर लोकांनी निवडून आनी तो मोदी आयल्या नंतर निश्चितपणे मेळ्ळो. म्हाजी मार्जीन वाडली. म्हणजे मोदी नाशिल्लो जो पर्यंत तातूंत तेजे हांव 3 वेळा पयलीं निवडून आयलो. आनी मोदी आयल्या नंतर ही मार्जीन जी पयलीं म्हजी मार्जीन 38,000 आशिल्ली दुसरी 58,000 आशिल्ली. जी हॅट्रीक करपा टायमान काँग्रेसीन दोनीय कडेन सरकार आसतना जोर लावन सुद्दां हांव 7,000 पेक्षा जास्त मतांनी निवडून आयलो. आनी मोदी फॅक्टर आयल्या नंतर ही मार्जीन म्हजी 1,05,000. बरोबर. म्हणजे हें स्पश्ट आसा. आनी ताचो जो मुद्दा काम करूं ना म्हाका हांव परते विचारता. म्हजे पयलीं जे खासदार कोण आयले तेन्नाय खासदार निधी आशिल्लो कदाचित कमी आशिल्लो. तांचे तूं म्हाका एक 10 प्रोजेक्ट दाखय उत्तर गोंयान. हांव म्हजे आतां पर्यंतचे 1200 प्रोजेक्ट तुमकां दाखयता. आनी हें ब्लॅक एंड व्हायट आसा. हें कलेक्टरांक म्हाका मेळटा. म्हणजे हे न्हिदेचें सोंग घेता हें खबर आसून सुद्दां कशी तरी बदनामी भारतीय जनता पक्षाची करप म्हजी करप हें ताणें जर ठरोवन ताणें तें न्हिदेचें सोंग घेतलां तांकां तें करूं न्ही. आमची जनता जी आसा ते सगळ्या गोश्टी तांकां ताची जाणीव आसा.
विरोधकांक खंय तरी खबर आसा तुम्ही काम केलां पूण पॉलिटिक्साचो फायदो घेवपा खातीर ते म्हणटात की भाऊन काय केलें ना आनी लोकांक खबर आसा. हांव म्हणजे एक इन शॉर्ट तुका एक 2 मिनटांक म्हणजे प्रोजेक्टाची हें दिसता जवळ जवळ प्रत्येक टर्माक म्हणजे जे काय 5 कोटी मेळटाले म्हणजे 25 कोटी प्लस इंटरेस्टाचे पयशे आसा कारण पयशे काम सोंपो पर्यंत 1 वर्स 1.5 वर्स वता ते प्रोजेक्टाचे पयशाचे इंटरेस्ट आमकां येता तातूंत जवळ एक 3 कोटी रुपया म्हणजे प्रत्येक टर्माक 28 कोटी रुपयांचो टर्म जो आशिल्लो तातूंत 28 कोटी रुपयांचो पयसो दवरून आसतना विकास आमी केलो. अशे जवळ जवळ 5 टर्म जेन्ना कंप्लीट जातात तेन्ना म्हणजे 1200 ते 1250च्या आसपास प्रोजेक्ट हे जातले तातूंत 1200 कंप्लीट जाले आतां आनी उरिल्ले आहा ते येणाऱ्या काही भितर कारण कोविडा मुळे 2 वर्सां गेली तातूंतल्यान काम करपाची संदी मेळ्ळी ना. हे ब्लॅक एंड व्हायट आसात रिकॉर्डाचेर आसात हांवें केन्नाय म्हणलें तांकां ते म्हणटात पळय ते हांव म्हज्या तोंडान सांगना तुमी वचून चॅक करात कितले प्रोजेक्ट दिले हे कलेक्टराचे फायल आसा तुम्ही काढू शकता केन्नाय इन्फॉर्मेशन रायट टू इन्फॉर्मेशन मागवू शकतात कित्याक सोंगा करतात. बरोबर त्याच बरोबर हाज्या भायर वचून सुद्दां म्हणजे कितें केलें म्हाजे कडेन जी मिनिस्ट्री आयली त्या मिनिस्ट्रीचे काही तुमकां कामां सांगता. म्हजे कडेन जी मिनिस्ट्री आयली म्हजे कडेन पयलीं जेन्ना म्हजे कडेन फायनान्स आशिल्लें शिपींग आशिल्लें ट्युरिजम आशिल्लें तेतून कितें केलें एक शॉर्ट हांव डिटेल सांगना पण मोस्टली एक 4-5 प्रोजेक्ट सांगता गोंयांत कितें हाडलें तें. म्हाजे कडेन फायनान्स आशिल्लें हांवें इन्कम टॅक्साचें ऑफीस खंय तरी मोडकळी काडलें हांवें रिपेर केलें बरें पणजे तांकां ऑफीस करून दिलें मडगांवाक नवें ऑफीस घेवन दिलें म्हणजे म्हाका खातीर फायनान्स आशिल्लें. गोंयच्या जे ऑफिसर बावडे भायले येताले तांकां हावज रेंट अलावन्सीस 50% मेळटाले. गोंयचे कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग बाकी पेक्षा हाय आशिल्ले तांकां ते 100% मेळून दिले. अशे खूब 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 प्रोजेक्ट अशे करून दिले. हांव मेजर तितलेच सांगता. परत जेन्ना म्हाजे कडेन शिपींग आयलें त्या वेळाचेर मुरगांवाच्या बंदराच्यो 2 जेट्टी हांवें बांदून दिल्यो. मुरगांव बंदराक क्रूज टुरिजमा खातीर येणाऱ्या पॅसेंजराची सोय केली 14 कोटी रुपयाचे तांकां रेस्टॉरंट हे रूम हे ते स्वच्छतागृह सगळे पोर्टाचेर बांदून दिले. आतां परत आमी नवीन जी स्कीम येयला सागरमाला त्या सागरमाला स्किमीच्या माध्यमांतल्यान 350 कोटी मोडून फूल फ्लॅश क्रूज टुरिजमाक सगळी वेवस्था रावपाची हॉटेल स्विमींग पूल इमिग्रेशनची सगळी वेवस्था हे सगळें काम चालू अशें 4 पोर्टांनी आमी घेतलेलें आसा. तशें एक पोर्ट आमचो MPT आसा. अशे तरेचे प्रोजेक्ट जी मिनिस्ट्री आमचे कडेन आयली. म्हजे कडेन आयुश आयलें 350 कोटीचो प्रोजेक्ट धारगळ आसा तो म्हणजे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हो प्रोजेक्ट कोणें आला हांवें सुरू केलो आनी हांव आसतना ताचें उद्घाटन करून दिलें. आज जवळ जवळ 800 ते 1000 पेशंट डेली OPD घेतात एडमीट जातात आनी सुखसमाधान बरें जावन वतात. ही आमचे खातीर भाग्याची गोश्ट आहा कारण जो पर्यंत आयुश्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक म्हाका दिसनाशिल्लो तो पर्यंत आयुश्याचेर कोण विश्वास दवरनाशिल्लो. बरोबर 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक मोती दोंगराचेर जालां कंप्लीट ताचें उद्घाटन करूं शकतले. उत्तर गोव्याचें आतां आमी करतले. रायबेंद्रा जुनी हॉस्पिटल घेवन आमी सगळे तरेच्यो पॅथी आमच्यो ताचे OPD दवरलेले आसात. 22 वेलनेस सेंटर आयुश्याची आमी गोंयांत दिली आनीकय तांकां दितले. 22 आयुश डॉक्टरांक लायले. आयुश डॉक्टराची सेवा प्रत्येक जी हेल्थ सेंटर्स आसा प्रायमरी कम्युनिटी हांगा सगळ्यांक आयुश फोर्स आमी थंय लायला की लोकांक एक आमची पॅथी ज्या पॅथीन हजारो वर्सां पुर्वजांनी आमी केल्ली आनी जग जागा आज मागता त्या पॅथीचे डॉक्टर आमी भरपूर हांगा लायले. मोदी सरकार खंय तरी म्हणटा की आयुर्वेदा हें आमची एक संस्कृती आनी कल्चर आनी आयुर्वेदाक जरी ताका कांय सायंटिफीक एविडन्स प्रूफ ना तरी सुद्दां आयुर्वेदाक घेवन लोक बरे जाल्ले आसात. तुमी म्हणटात की हो एक मोठो अचिव्हमेंट मोदी सरकारान आनी तुमी केल्लो आसा. आनी हांव एक भाग्यशाली समज की पयलो ह्या देशाचो आयुष मिनिस्टर हांव ठरलो. पयलो ह्या देशाचो योगा मिनिस्टर हांव ठरलो की ती सगळी संदी म्हाका मोदीजीन दिली. आनी आज योगा आज जगभर जाल्लो आसा ताचे फायदे आज लोकांक मेळ्ळा. एक तुमकां बारीक गोश्ट सांगता हो योगा आमी इंट्रोड्यूस केलो 2015 नवीन मिनिस्ट्री आनी जवळ जवळ कोविड येयपर्यंत एक 4-5 वर्सां जाल्ली आनी ह्या योगाचे फायदे कोविडाक टक्कर दिवपाक लागून योगा हो कामयाब ठरलो आनी जग सुखी जालें. ताचे फाटल्यान आयुर्वेदा वता. प्रत्येक देशांत आमी युनिवर्सिटीक चेअर्स दितात तरेतरेचे गोश्टी आमी सप्लाय करतात मेडिसीन सप्लाय केले. आयुश्य कोविडाच्या वेळार जवळ जवळ 100 कंट्रीक आमी फ्री आमचे वॅक्सिन दिलें पण मेडिसिनूय दिलें आयुश्याचे मेडिसीन दिलें. भाऊ एक मिनट हांव म्हणजे थोडेशे दृश्टीपथान आहा ते सांगता. हांगा एक वॉटर स्पोर्ट इन्स्टिट्यूट हाडलें तातूंतल्यान आज खूब आमचे बेरोजगार युवा जे आसा ते सर्टिफिकेशन घेवन तालिगांव हाडलां. 300 कोटीचो प्रोजेक्ट तो हाडून आज ते सर्टिफिकेशन घेवन तांकां नोकरेची आज संदी उपलब्ध जाता.
हाका जेट्टीक आमी पयशे दिले ट्युरिजमाक दोनापावलच्या जेट्टीक पयशे दिवन ती रिपेर केली. कोलवा आपले कोलवा बीच आसा थंय हे सगळे ट्युरिस्टां खातीर सुविधा उपलब्ध करपाक कोट्यावधी रुपये दिले. बागा कलंगूट थंय अश्यो सुविधा निर्माण केल्यो. आमी जो आग्वाद फोर्ट आहा ताची डागडुगी तो रिपेर केलो. आज एक बरें म्युजियम जाला, जी जेल आशिल्ली ताचें म्युजियम केलें. थंय लोक आज मुद्दम ते पळोवपाक वतात. आनी आज जर तर रोपवे जावपाचे आपण कितें हातून तांकां आमी ऑलरेडी पयशे दिले आसात. म्हणजे आतांचेर हांव थोडी सांगली पण लिस्ट येदें व्हडलें आसा. पण हे जे पळय हांव मदो म्हणले प्रमाणे जांकां हे कांय दिसना तांकां आमी दुर्दैवी म्हणपाचें. ट्युरिजम म्हणटा आसतना तुमी खंय तरी एम्प्लॉयमेंटूय हांगा क्रिएट केल्लो आसा. बरोबर. दुसरी गजाल नॉर्थाक आमी तुमचें डिस्कशन केलें. बीजेपीच्या सावथाक कितें जालां मदींच खंय तरी एक असो स्टेटमेंट आयलो की वुमन एम्पावरमेंट म्हणजे बायल मनशेक ते टिकेट दिवपाक सोदतात. मागीर खंय तरी असो बोवाळ जालो की परत कोण जो कॅडरांतल्यान आसा ताका टिकेट मेळपाक जाय. मदीं आनी एक असो बोवाळ जालो की कोण तरी एसटींतल्यानूच कोणाक तरी टिकेट मेळपाक जाय. म्हणजे तुमकां अशें कित्याक लागून दिसता की व्हाय बीजेपी इज कन्फ्युज्ड इन सावथ गोवा? हे गोंयचे लिडरशिपीचो विशय न्ही. हय, हो विशय जो आमचो पार्लमेंटरी बोर्ड आसा, इलेक्शन बोर्ड आसा, हो डिसायड करता. हांगा जें कितें आशिल्लें तें आमच्या गोंयच्या कमिटीन ऑलरेडी तें थंय पूण तुमकां दिसना सबमीट केलां. तुमी पयलींच्यान सामके बीजेपीचे एक सामके ठाम लिडर, पयलींच्यान तुमचें काम लोकांनी पळयलां. तुमकां दिसना की सावथ गोंयाकय बी कोण तरी असोच एक लिडर जागेले सामको तो इज कमींग फ्रॉम द कॅडर आनी तो जो डिजर्व करता, जाचें काम पार्टी खातीर आसा, जो नवो न्ही, जो पयलींचोच लिडर, तुमकां दिसना की कोणाक तरी अशाच मनशाक टिकेट मेळपाक जाय? आमी आमचें सजेशन प्रत्येक जाण दितात. तेही सर्वे करतात. काही स्पेशल सर्वे ही सेंट्रलायझेशनूय जाता, आमची सर्वे वता आणि त्या सगळ्या माध्यमातून खंय तरी मातशें ते सॅटिस्फायड जावना आसतलें. म्हणून आतां तिसऱ्या लिस्टाक 2-4 दिसांक नांव जातलें, निश्चितपणे जातलें. पण ते बरोबर जावं जाय आशिल्लें. तुमी म्हणटा तोय मुद्दो खरो. पण काही अडचणी आयले आसतल्यो म्हणून पण त्या तिसऱ्या लिस्टाक हें करूंकूच जाय आनी जातलें बी. बरोबर. आज आमी ज्या दिसाक बसल्यात त्या दिसाक 1-2 वरां पयलीं एक बातमी आयली, ती म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन. आनीक बऱ्योचश्यो पार्टी आसात तांणी ह्या वन नेशन वन इलेक्शनाच्या फेवराक मतदान केलां. वन नेशन वन इलेक्शन येतकीर ज्यो चेंजीस जातल्यो इलेक्शनाक भितर तुमकां दिसता की ह्यो चेंजीस तुमच्या पार्टे कोतान आनीक देशा कोतान पॉझिटिव्ह आसतल्यो? म्हणजे तुमच्या पार्टेचें डिसिजन आशिल्ले कारणान म्हाका दिसता खंय तरी तुमी फावराकूच उलयतले, पूण आज लोकांकय खंय तरी कळपाक जाय. मेळटा बरोबर. आज तुमी जाणात देश आमचो येदो व्हडलो. हय, खंयचोच दीस असो वचना जर आमी एक सोसायटी किंवा कॉपरेटिव्ह सेक्शनाचें जर इलेक्शन तें धरलें आनी पार्लमेंटाचें इलेक्शन धरलें, खंय तरी दर 8 दिसांक एक तरी इलेक्शन आसता. मागीर ते विधानसभा आसूं, लोकसभा आसूं, जिल्हा पंचायत, पंचायत, ही सगळे म्हणजे 5 वर्सां दर वर्सा इलेक्शनाचें हें चालूच आसता. त्यामुळे कामात व्यत्यय येता, डेव्हलपमेंटाक व्यत्यय येता, खर्चय कारण नासतना खर्च जाता. हे सगळे मुद्दे घेवन पार्टीन एक विचार केलो, जर सगळ्या पक्षांची सहमती आसत जाल्यार हे कित्याक करचें न्हय. आनी म्हणून खुबश्या पक्षांनी, मेजॉरिटी पक्षांनी हे सहमती दिल्ली आसा. आनी एक गोश्ट खरी, जो पर्यंत सगळ्यांची सहमती जावची ना मेजॉरिटी यांची, तोपर्यंत ते जावची ना. आनी जालें जाल्यार निश्चितपणे देशाच्या विकासा खातीर एक बरी गोश्ट ही जातली अशें म्हाका दिसता. शेवटाक वता वता आसतना एक मोठो प्रश्न. श्रीपाद भाऊ 25 वर्सां जाली लोकसभेक वता. आतां समजा परत लोकसभेक पावलो म्हणजे तुमी सामके कॉन्फिडंट आसा पावतलेच म्हणून. पावतकीर तुमचे मुखार एक मोठी चॅलेंज कशी आसतली? कारण इश्यूज जे आसात ते मागीर म्हादयचो प्रश्न आसले किंवा बाकीचे सगळे इश्यूज आसले, हे सगळे इश्यू गोंयच्या खातीर जरी केंद्र सरकाराच्या कोतान आनी केंद्राच्या कोतान ते इश्यूज बारीक, पूण गोंय म्हणून राज्य म्हणून ते इश्यूज आमचे खातीर मोठे. हे इश्यूज तुमी कशे तरेन पळयतले? ही तुमचे खातीर परत एक फावटी ऑपॉर्च्युनिटी आसतली काय चॅलेंज आसतली? ना चॅलेंज ऑपॉर्च्युनिटी आसा. कारण हे विशय त्या विशयाक आमी हे करता. कोणी म्हणटात तुमी तांकां प्रोसिजर पार्लमेंटाचो खबर ना, तुमी कांयच उलोवना ह्या विशयाचेर म्हाका म्हणटात. म्हणजे हे कोण जाणा जाल्ले काही जे ऑपोजिशनाचे लिडर आहा तेचें नांव तुमी आतां घेतलें. पण मंत्री जाले नंतर खंयचो विशय काडपाक थंय संदी आसना. खासदार मोकळ्या मनान ते भरपूर जाय तितले उलोवंक शकतात. परंतु जी काम करून घेवपाची जी आसा आमी हेका मेळून तेका मेळून ह्या संदर्भान पूर्ण आमी ह्या विशया खातीर झडटात. मंत्री आसूनय आमी आनी आमचें कर्तव्य तें आमच्या जनते खातीर, जे गोंया खातीर जें कितें करूं जाय तातूंतल्यान आमी पूर्णपणे आसतात. नेतृत्वाक सांगपाक हें आसतात. हांव जेन्ना खासदार आशिल्लो तेन्ना हो विशय हांव स्वता इवन आमच्या कर्नाटकाचे बीजेपीचे
हे सुद्दां म्हाका अपोज करता, म्हाका उलोवंक दिनाशिल्ले, तांकां सुद्दां फायट दिवन हो विशय पार्लमेंटान मांडिला. म्हाजे कडेन रिकॉर्डिंग आसा. कर्नाटकात काँग्रेस सरकार आसा, विधानसभेक काँग्रेस सरकार निवडून आयले, एब्सोल्युटली मेजॉरिटी मेळ्ळी, सिद्धरामय्या सरकार थंय आसा. तुमकां ही खंय तरी डिसएडवांटेजीस ना की हे एक आमचे गोंयचे खातीर, कित्याक आमी गोंय आनी कर्नाटका जर पळयत जाल्यार कर्नाटकाची सिटां लोकसभेक चड आसात. खंय तरी एक तुमकां दिसना की एक डिसएडवांटेज आसा? आशिल्ली आनी ताजे काही गोश्टी चुकीच्यो आशिल्ल्यो. आमच्या काही जे सरकार आशिल्लें बीजेपीचे, तातूंत काही लोकांच्या मनाक खंय तरी ल्हानशी एक हें जाल्ली, त्यामुळे लोकांनी राग काडलो. पार्टीचेर राग ना, पूण हांव तुका कॉन्फिडन्स सांगूंक शकता, जितले सीट कर्नाटका आहात ताजे पेक्षा 50% पेक्षा जास्त सीट आज भारतीय जनता पक्षाक निश्चितपणे मेळटले. कारण लोक उलयतात, हे आमचे लोकल हें आशिल्लें, पण केंद्रांक मोदीच जायो आनी मोदीकच वोटींग करतले, ही एक लोकांची एक सामकें सायमल्टेनियसली दोन्ही कडेन तुमचे पार्टीचे कॅन्डिडेट्स जर निवडून आयले जाल्यार ती एक गोंयचे खातीर तुमी एडवांटेज म्हणटात. वता आसतना एक कॅज्युअल प्रश्न, कांय दीस पयलीं तुमी 70 आशिल्ले आनी तुमी आमचे हेल्थ मिनिस्टर गोंयचे विश्वजीत राणे हांकां तुमी बरी शाबासकी दिल्ली तांच्या कामा खातीर. विश्वजीत राणे इज व्हेरी एनर्जेटीक, आमी सदांच तांकां पळयतात, खंयच्या सेक्टराक वचून ते उलयतात. त्या तुमी जे शाबासकी दिल्या त्या प्रश्नाचेर उत्तर दिता आसतना विश्वजीत राणेन म्हणलें की आपल्याक आनी कांयच उलोवपाचें ना, असो कितें तरी तांचो रिप्लाय आशिल्लो. पूण हो एक तुमचो स्टेटमेंट जस्ट तांकां एप्रिसिएट करपाक, काय खूब जाण अशे जर्नलिस्ट रिपोर्टरांनी म्हणलें कितें तरी गोंयच्या राजकारणाचेर शिस्ता आनी ते लोकसभा इलेक्शन जातकीर पळोवपाक मेळटलें, अशें बी कितें आसा? अशें कांय ना. जो काम करता, धडाडीन काम करता, जे काम एप्रिशिएट, कारण आमी सिनियर आसल्यार आमची ती ड्युटी, आमचें कर्तव्य. तो काम करता ताका पुश करप, फुडें काडप, ताजे एक हाजो शाबासकेचो हात फाटीर घेवप हें आमचें कर्तव्य. आनी अशेंच करून संघटना ही मजबूत, पक्ष मजबूत ह्याच मुळे जाता. आनी तो पॉझिटिव्ह अप्रोच जो आमचो आसा, इतलेंच ताचे फाटलें कारण आशिल्लें. बरें काम करता, हाज्या फुडें आनी बरें काम करचें, ही ताचे फाटल्यान भुमिका आशिल्ली. बरोबर. म्हणजे तुमी म्हणटात की नॉर्थाक जर तर आमी पळयत जाल्यार परतून एकदा भारतीय जनता पार्टी, श्रीपाद भाऊ नायक आनी जे आमचे स्थानीक आमदार आसात ते सगळे परत एक फावटी तुमकां निवडून हाडपाक सामको प्रयत्न करतले आनी कांयच भेदभाव नासतना प्रयत्न करतले. डेफिनेटली. तर तुम्ही पळयलात आसतलें की उत्तर गोंयचें राजकारण परत एक फावटी श्रीपाद भाऊ नायक म्हणटा की ते आपल्याच वळच्यान आसा. आनी श्रीपाद भाऊचे हे जे मुद्दे आज तांणी हांगा आमच्या गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत ह्या इंटरव्यूवाक जे मांडल्यात ते गोंयचे लोक कशा पद्दतीन घेतात आनी परतून एक फावटी उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायकच निवडून येतलो काय ना हाजेर ते कशे विचार करतात हें पळोवप आमकां खूब गरजेचें आसतलें. सद्याक आतां हो इंटरव्यू सोंपला, पूण तुमी सगळ्यांनी इलेक्शनाची तयारी दवरून मतदान कशें करप हाजेर मात विचार चालूच दवरपाक जाय आनी मतदान करनासतना रावपाक जायना. पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत. देव बरें करूं. थँक्यू.